नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलायन रोजांचे लागवडीत गोंय स्वयंपूर्ण गोंयच्यो भाजयो हेर राज्यांनी जातल्यो निर्गत मुख्यमंत्री म्हणटा दसरो दिवाळेक रोजांची आयात अर्ध्यान देंवतली पंचायती बरोबर स्वयंपूर्ण गोंय संवाद सोलर फेरी हे मिशन टोटल कमिशन मंत्री सुदीनांनी फळड्या सायन पैसे परत सरकारी तिजोरीत रिफंड करचे निरुपेगी वडयल्ले सोलर फेरीचेर काँग्रेस आक्रमक जॉबाची खात्री दाखोवन भरमसाट फीच्या कोर्सांची कांय खासगी शिक्षण संस्था घालतात तोपी मुख्यमंत्र्याची कारवायेची शिटकावणी संस्थांची माहिती घेवंक खात्यांक कोर गोंयांत शिपिंग बिझनेस दिवपाच्या नांवान युरोपियन कंपनीक आनी मुरगांवच्या एकल्याक 1007 कोटींची तोपी क्रायम ब्रांचीची कांय अनवळखी धरून 7 जाणांचेर केस बोरी ते लोटली पूल स्टील टावर बी पुलाक लागून शेतांय इबाडची ना घरां वचची ना PWD बरोबर प्लाना विशीं रोखडीच बसका आमदार मंत्री आलेशाचें उतर ₹17 लाखांचे फेरी फी फ्रॉडांतले 3 लाख मडगांव पालिकेक दिले परत सस्पेंड केल्लो LDC उरिल्ली रक्कम दितलो समारा सूत्र म्हणटात विरोधक पुलीस कागाळीचेर ठाम महाराष्ट्र विधानसभेची वेंचणूक एकठांय लढटले शरद पवार उद्धव ठाकरे काँग्रेसीची घोषणा बीजेपी करता धर्माचें राजकारण उद्धव सेना NDAत वता म्हणटा त्यो खंय वाव दिव रोजांचे लागवडीत गोंय स्वयंपूर्ण जाता गोंयच्यो कांय भाजयो हॉर्टिकल्चर महामंडळ दुसऱ्या राज्यांनी एक्सपोर्ट करतले मुख्यमंत्री उलयला मिशन स्वयंपूर्ण गोंयचेर मुख्यमंत्र्याचो स्वयंपूर्ण मित्र पंचायती बरोबर व्हर्च्युअल संवाद दसरो दिवाळेक भायल्यान रोजां येतात अंदू खंय ही आयात अर्द्यान देंवतली मुख्यमंत्र्याक विश्वास म्हणजे म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम सुरू जाल्या उपरांत आमी भाजी एक्सपोर्ट करपाक सुरवात केली जावं ते भेंडे आसतले जावं ती मिरची आसतली आमी पयलीं इम्पोर्टूच करताले आतां आमचें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन विकत घेवन एक्सपोर्ट करपाक लागलेलें आसा हें सांगपाक खूब बरें दिसता आमच्या कडेन आमी पळयता की दिवाळी आनी दसरो हेका रोजां 100% आमी इम्पोर्ट करताले पण आतां 50% इम्पोर्ट हो कमी जाला आनी आमच्या शेतकऱ्यांनी रोवपाक सुरवात केला सेम वे आमकां जो ग्रीन फॉडर विशेष करून वेटरनरी डिपार्टमेंटाक लागता हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी इम्पोर्ट करता तो जर आमी रोवपाक सुरू केलो म्हणजे आमी म्हणटा की डायवर्जन ऑफ क्रॉप आमी दुसरें क्रॉप घेवपाक सुरवात करचें किंवा इंटर क्रॉपिंग सिस्टम सुरवात करची हाजेर जर फोकस केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी किसान शक्ती तुमकां जो सब्जेक्ट जाय आनी पर्टिक्युलरली प्रत्येक पंचायत वायज हो विशय वेगळो आसूं शकता हांव जनरलायज म्हणना कोस्टलांतल्यो काही पंचायती फिशींग एक्टिविटीचेर भर दिता आसतल्यो आमच्यो रुरलांतल्यो काही पंचायती ह्यो वेगवेगळ्या म्हणजे भात शेती पासून ते मको शेती पर्यंत लागवड करपा खातीर हाजेरूय फोकस दिता आसतले किंवा तांकां वेटरनरीचेर फोकस भर दिवपा खातीर आमी वेटरनरीच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो फिशिंगाच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो हाजेर त्या खातीर स्वयंपूर्ण मित्रांनी आयडेंटिफाय करचे आनी कन्सर्न डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी किंवा डायरेक्टर ऑफ फिशरीज हांकां घेवन ते कार्यक्रम फुडें व्हरचे बीजेपी सरकारान घेतिल्ले 4 कोटींचे सोलर फेरीचो निर्णय चुकलो न्हय येरादारी मंत्र्यान मान्य केला बीजेपीचे सगळेच प्रकल्प मिशन टोटल कमिशनार काँग्रेसीचो आरोप आतां मंत्री सुदीन आनी फळड्या सायन पयसो सरकारी तिजोरींत रिफंड करचो काँग्रेसीचो अमरनाथ मागता प्रुडंटान सोलर फेरयेचेर रिपोर्ट हाडिल्लो काँग्रेसीन इश्यू काडलो सर्बानंद सोनोवाल गोयचे मुखेलमंत्री गोयचे तेन्नाचे आनी आतांय तेच आसा न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी अधिकारी व्हडा दबाज्यान ते उक्तावण जोवणाचो सुवाळो हेंच्यांनी पार पाडलो
आणि ह्या उक्तावणाक तेंच्यांनी उपाट पैसे खर्च केले. इव्हेंट मॅनेजमेंट कशें करप, इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या नांवान कशे पैसे खावप. एक पैसे तेंच्यांनी फेरीबोट बांदपाक ती कमिशन खाल्ले. दुसरे तेचे इनॉग्रेशन करपाक जो इव्हेंट मॅनेजमेंट केले थंयसरूय पैसे खाल्ले. आणि त्या वेळार जो केंद्रीय मंत्री असलो तेणी आपणाच्या भाशणात सांगले की असले प्रकल्प गोंया खातीर प्रभावशाली जातले. हे प्रभावशाली प्रकल्प पर्यटकांक गोंयांत आकर्षित करतले. आमी पळयले की आता तिची जी आता परिस्थिती जाल्या आणि खुद्द मंत्री सांगता तितून आमकां निश्चित खात्री जाली की सगळे जगभर लोक गोंया कडेन कित्याक जर आकर्षित जाता जाल्यार गोंयांत चलपी भ्रष्टाचार आनी ह्या गोंयाचें विजन आनी मिशन जें टोटल कमिशन जावन आसा. कांयच ना, कांयच यूज जावना. यूज जालो फक्त कितें जें कमिशन मेळ्ळां पळय तेंच यूज जालां. ढवळीकर त्या वेळाचे मंत्री रिव्हर नॅव्हिगेशनाचे आणि आता सुभाष फळदेसाय ह्या दोगांक आणि त्यांचे जे बाकी साथी आसा मंत्रिमंडळान तेंकां मेळ्ळा रे बाबा, तेंकां कमिशन मेळ्ळां. तीच मागणी केल्या जे तुम्ही ह्या फेरीबोटीचे कमिशन घेतलां 4 कोटीचेर जे तुमकां कमिशन टोटल कमिशन मेळ्ळा ते सरकारी तिजोरेन परत करा. कांय खाजगी संस्था जॉबाची खात्री दाखोवन तांचे कडेन भरमसाठ फीचे कोर्स करूंक लायतात. कोर्स सोंपलो काय नोकरेची जाग ना. शिक्षण खात्या कडेन नोंद नाशिल्ल्या अशा संस्थांची म्हायती घेवपाची मुख्यमंत्र्याची ऑर्डर. कारवायेची शिटकावणी. तरणाट्यांनी कसलेय कोर्स करतना संस्था सरकारा कडेन रजिस्टर आसा वा ना तें खंय आदीं पळोवचें. हांवें पळयलां की बरेच जाण हे प्रायवेट थोडेशे कोर्सीस जे सुरू आसा तांकां परत 1.5 लाख 2 लाख फीस घेतात एविएशनच्या नांवाच्या सकयल. तांकां नोकरी दिता म्हणून सांगतात आनी बऱ्याचशा जाणांक खंयसरूच नोकरी मेळना. हें हांव मुद्दामून मेन्शन करता. हे प्रायवेट कोर्साक कोणी जर एडमिशन घेवच्या पयलीं त्या कोर्साची वॅलिडिटी पळोवची. तो कोर्स आमच्या कडेन एफिलेटेड आसा काय कितें हो पळोवचो. हांव डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला अशा पद्दतीचे जे प्रायवेट कोर्सीस सुरवात आसा हांचे व्हेरिफिकेशन एकदां पळोवचें. आनी अदरवायज 1.5 लाख 2 लाख रुपया बेश्टी फीस घेतात आनी भुरगीं अननेसेसरी ते लोन काढून हे कोर्सीस घेवन ती बी बेकार आसा. आज सकाळची गजाल म्हाका एक भुरगें सांगपाक आयलें बट ह्याच पद्दतीचे हॉस्पिटॅलिटी कोर्स आमच्या ITIत आसा जो 2 वर्सांचो कोर्स जो केल्या उपरांत 100% ताका नोकरी मेळटा. आमच्या एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटरात परत एकदा नव्यान कोर्स जे सुरवात जातले मोपा हांगासर ते कोर्सीस आमी सुरवात करपाक घेतला. जेका जो इंट्रस्ट आसा जेणी त्या खातीर हांवें म्हटलां की इन फ्युचर तुमी जर सांगलें जाल्यार आमी दर म्हयन्याक न्ही म्हयन्याक 2दा सुद्दां आमी अशा पद्दतीचो टार्गेटेड ग्रुपा कडेन उलोवंक शकता. म्हणजे आमी एकदांच अशें न्ही त्या ती फक्त तुमी टार्गेटेड ग्रुप म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन जर एक 25 ते 40 यूथ जर एकी कडेन हाडून बसयले आसत जाल्यार 191/40 इतक्या भुरग्यांक आमी पणजेंतल्यान आमच्या करियराचेरूय वेगवेगळें मार्गदर्शन करपाक शकतले. गोंयांत शिपिंग बिझनेस दिवपाच्या नांवान युरोपाचे एके कंपनीक आनी मुरगांव रावपी एकल्याक 1007 कोटींची तोपी. क्रायम ब्रांच पुलिसेन 7 जाणांचेर FIR केला. कांय जाणांची वळख पटल्या, कांय आरोपी अनवळखी, तांचेरय गुन्हे. वळख पटले तातूंत 2 गोंयचे. पणजे आनी वास्को रावपी, एकलो UKचो. तपास चल्ला. Economic Offence Cell has registered FIR against accused Vijay Chogle, resident of Vaina, Vasco, Rodeep Mahatme, resident of Altin, Panji, Pratap Sirke, resident of United Kingdom, Fort Group, Maria Christine Poncher, resident of Europe, and some unknown accused for cheating an Europe and UK based company and a Mormugao based complainant person to the tune of 1,007 crore rupees. According to EOC sources, the allegation is that the named accused approached that Europe and UK based company, persuading them to start a new shipping business in Mormugao, and on the instances of these accused, the company started a shipping company in 2009.
Over the year, complainant company infused crores of rupees, and also loans were taken from the foreign banks and the institution to the tune of 1,007 crore rupees. But that loan amount was write off by the complainant company instead of that shipping company. That's why the accused cheated the complainant to the tune of 1,007 crore rupees. Economic Offence Cell is investigating the case, but so far no arrest has been made. Mukesh Kumar for Prudent. बोरये लोटले मजगती बांदता तो नवो बोरयेचो पूल स्टिल्टा वरवीं बांदतले. पुलाक लागून शेतांक वा घरांक कसलोच धोको ना, ताची जबाबदारी म्हजी म्हूण पर्यावरण मंत्री आनी थळावो आमदार आलेश सिकेराचें उतर. रोखडोच खंय PWDच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेवन हे विशीं निर्णय घेतलो. सिकेर उलयला. As far as the bridge is concerned, as I've said in the past, bridge has to come. Second, what I've said in the past, it is my endeavor to ensure that no house goes. Third, I've asked PWD to conduct a study, and because of election code, we have not followed up with the matter. Now I will have a meeting with the PWD authorities and see what is the best alignment that they are proposing. Because they've listened to the farmers, they've listened to the Panchayat people, they've listened to me. Now let's see what they are proposing. So, but the आयकोपाकूच ready ना What I लोक म्हणटा. See, it is people's right to express their opinion. They have expressed their opinion. Ultimately, government will be keeping in mind their views. We will try and find the best alignment. You see, it is very easy. You don't try and add fuel to the fire. The fact is that the bridge is coming on stilts. The fact is that the road will also be coming on stilts. So you have that area below the bridge and below the road to sow your field. Has the award been issued? Award is issued? No. Well, I have read from the papers are being furnished information by you, that so many times land acquisition dates have been fixed and the hearings are not taking place. So, what makes you say that the alignment is final? People also want to NGT. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. मडगांव पालिकेंतल्या 17 लाखांचे येणावळ फ्रॉडांत घुसपल्ले एलडीसीन 3 लाख रुपया पालिकेक परत दिल्यात म्हूण कळटा. उरिल्ले सोमारा दितलो म्हूण कळटा. आदलो नगराध्यक्ष सावयो कोतिनो मिडिया कडेन उलयला. सस्पेंड केल्ले त्या एलडीसीचेर पुलीस कंप्लेन करून सगळो फंड वाशील करचो म्हूण विरोधकांनी नेट धरला. मोर दॅन 315 स्टॉल्स अलॉट जाल्यार आमचो राफ अंदाज सांगता. आणि आमी आरटीआय मागिल्ल्या तेजेर आमी आनीकूय विथ प्रूफ आमी कन्फर्म करतात. पूण आतां आमकां हें समजना की पुलीस कंप्लेन करपाक कित्याक आमचे ऑथॉरिटीज भितात. चीफ ऑफिसर जावं, इलेक्टेड कावन्सिल जावं ऑर एंटायर कावन्सिल जावं. फर्स्ट ड्युटी आशिल्ली ह्या जवळ जेन्ना मिस अप्रोप्रिएशन जाला इमिजिएटली दॅट वेरी डे पुलीस कंप्लेन वचपाक जाय आशिल्ली. पूण ते भितात इन द कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आनीकूय कितले स्केलेटन्स भायर पडत म्हण ह्या इशूंतल्यान 3 लाख फारीक केला हांवें काल सांजचे कॅश डेपोजीट केला. आनी हांवें बेश्टी इन्क्वायरी करपाक कोणाक एक ऑफिशला फोन केलो. ते सांगता की सोमाराक आनीकूय हाडून दिवपा आसा म्हणटा कॅश. समजलो. पूण इन अदर वर्ड्स आमी मातशें तोंड रावपाचें. पुलीस कंप्लेना हें करप ना, प्रेस करप ना. सो हेजेर दिसून येता की आनीकूय जायते जाण इनवॉल्ड आसात.
आनी ती सगळी स्केलेटन्स भायर सरतात म्हण हें भिवन पुलीस कंप्लेन करता. आमी एकदां RTI मेळ्ळी आमची, आमी इन डेप्थ ताजेर एनालिसीस काडून कितली सुमार पेमेंट आहा तो मिसएप्रोप्रिएट जाला तो ताजोय आमी नियाळ दितले. आनी तेजे भायर ऑफिशियली आमी गव्हर्मेंटाक बरयतले की हे भाशेन हें जे फ्रॉड चल्ले आसा इट इज विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ मेनी अदर वेस्टेड इंटरेस्ट विदिन द काउन्सिल. उसगांवच्या 24 वर्सां पिरायेच्या सनिशा नायकाक कॅन्सर जाला. मणिपाल हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. ताका अर्थीक मजत करची म्हूण सोशल मिडियार पोस्ट येताले. ते पळोवन आमदार मंत्री विश्वजीत मणिपालांत पावलो. सनिशाच्या उपचाराचो सगळो खर्च स्वताच्या पयशांनी करपाची विश्वजिताची तयारी. ताणें चलयेच्या फामिलीक तशें उतरय दिलां. तुवें जितलो खर्च केला तो हांव तुका परत दिवंक येता. ओके, थँक्यू. काय ना, नीट करता. आनी कितेंय आसल्यार म्हाका मॅसेज घाल, तुजो नंबर आयला म्हाजे कडेन. म्हाका मॅसेजूच नाशिल्ली कोणाची. मंडे I'll coordinate sir. Yeah. And for their food and everything. Yes, everything will take care of. Yeah. बरें करून बरें जालें. आनी हे खर्च कितें आसल्यार तुजो म्हाजो नंबर आहा तुजे कडेन. ओके, ते तूं कर आनी खर्च कांयच करपाचें गरज ना. मणिपाल हॉस्पिटल कडेन पयशे हांव दितलो डायरेक्ट. तुमच्याच मिडियमांतल्यान थ्रू म्हाका कळ्ळें की आमच्याच मतदारसंघाचे, म्हाज्या मतदारसंघाचे एक चली जेका ब्लड कॅन्सर जाल्ले आसा हांगा ट्रिटमेंट घेता. मणिपाल हॉस्पिटलचे मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद कडेन ऑलरेडी उलयलां. डॉक्टर स्टेसी आहा तेंचे कडेन मुद्दम तेंचे कडेन चर्चा करून तिका मेळपाक आयला. पूर्ण खर्च 21 लाखाचो तो आमी भरतले. आमच्या मतदारसंघान आयज पर्यंत खंयचेय पेशंट सिरियस जाल्यार, कॉम्प्लिकेटेड कसलीय सर्जरी असल्यार, काय कॉम्प्लेक्स डिजीज आमी पूर्णपणे तेजेर लक्ष घालून जे आमी गोवा मेडिकल कॉलेज काय मणिपाल हॉस्पिटलान करूं शकता ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. जेंकां मुंबय धाडपाक जाय फर्दर स्पेशालिटी खातीर ते बी धाडपाचो आमी आयज पर्यंत प्रयत्न केला. आनी मेन म्हणजे कितें की आमच्या मतदारसंघान आमी वेगळे तरेन लोकांक सांबाळपाचो आमी प्रयत्न करता. परिस्थिती लोकांचेर आनी कॅन्सराचें दुयेंस इतलें वाडपाक लागलां गोंयांत, ही चिंताजनक गोश्ट. खंय तरी हेजेर म्हाका वेगळे तरेन लक्ष घालचें पडटलें. जनावरां शेताबाटांनी घुसून लुकसाण करतात. ताका लागून पारंपारीक शेती परवडना म्हूण आसगांवचे शेतकार उलोवंक लागले. शेतकार घराणे घेवन शेतकी अधिकाऱ्यां मेरेन पावले. आसगांवच्या शेतकारांनी अधिकाऱ्यां मुखार फिर्याद घाल्या. फेन्सिंग करून दिता म्हूण शेतकी खात्याचें खंय उतर. आसगांवा जनावरांचो त्रास म्हूण पीडित शेतकार शेतकी खात्या मेरेन पावले. हे आमकां 10 वर्सां जालीं आमकां गोरवां त्रास करताले. 10 वर्सां कित्याक आमी ते हांव जाल्यार 10 वर्सां राखतालो रातचो डेली सकाळीं सांजे येवन वचून पळयतालो. म्हाका जाल्यार 4 वर्सां तेणी म्हाका जाल्यार भात एके खाणयेक 4च पोती हाडले हांवें. कंप्लीट खाण उरयतालें आमचें सगळें. आनी म्हणून हांवें ओनून सांगलें काय आमी फेन्सिंग करुया म्हणून. ते आमी आतां फेन्सिंग केलें. आमकां 90% सबसिडी आसा म्हणाले न्ही. म्हणून आतां आमी फेन्सिंग आतां जालें आमचें रेडी जाली. खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी करून फेन्सिंगाचे उतर दिले. कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर अनुदाना विशीं ते उलयले. ह्या वर्सा आमी 2 कम्युनिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट्स केला आसगांवान. टू बूस्ट फार्मिंग इन आसगांव. गेल्या 10 ते 15 वर्सां फाटीं खुबशीं शेतां पडीक आसली हांगा. सो 1-2 शेतकारांनी एप्रोच केल्ले डिपार्टमेंटान आनी आमी मोटिवेशनल मिटिंग्स घेवन जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलें फार्माचें तेन्ना पळयलें की फार्मार नॅचरल पॉन्ड्स आहा, सोर्स ऑफ इरिगेशन आहा, फक्त कारण इतकोच पडींग वचो की गोरो येवन हार्वेस्टिंग टायमा पिरियडाक खुबशी सगळी क्रॉप डॅमेज करताली. सो आमी मोटिवेशनल मिटिंग्स घेतली दोनूय ग्रुपान. फार्मर्स खूब हेल्पफूल आसले. तेंच्यांनी इंट्रस्ट इनिशिएटीव घेतलो. दोनूय प्रेजिडेंटान हरीश सावंत आनी मंगलदास सावंत हेंच्यांनी दोनूय ग्रुपाच्या प्रेजिडेंटान बरो इनिशिएटीव घेवन ताका सक्सेसफूल करपाक हातभार लायल्लो आसा. आमच्या डिपार्टमेंटान कम्युनिटी फार्मिंग ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता थ्रू आवर डिपार्टमेंट. 90% सबसिडी आमी दिता. शेतकी खात्याच्या मजती खातीर आसगांवचे शेतकार खोशी. आता भात, हळसाणे बरोबर हेर पिकां रोवपाची तांची तयारी. सांग सोदता म्हणजे आतां हे तुमी करून दिल्यात पळय ते आमकां एकदम बरें जालें. जाल्यार गोरवांक कांय दोन हे शेत पळयना सगळें पडींग. आतां आमी हळसाणो बी सगळें उपतले दवरचें ना. आनी कोण उपाना तो सुद्दां आमी नागून आमी उडयतले. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक महाविकास आघाडी एकठांय लढटली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचो अध्यक्ष शरद पवार उलयला. उद्धव पवार आनी काँग्रेसीची मुंबय एकठांय पत्रकार परिशद. उद्धव म्हणटा महाविकास आघाडीची ताकद लोकसभा वेंचणुकेक दिसली. बीजेपीन फक्त धर्माचें राजकारण केलां. उद्धव सेना NDA बरोबर वता म्हणटा त्यो खंय वावड्यो. मयेच्या तळ्याचे सुवातेर पर्यटन वाडोवंक सरकारान खंय गार्डनाचो प्रकल्प हाडिल्लो. मात आतां त्या प्रकल्पाक वाली ना. पार्किंगांत सोऱ्याच्यो बाटल्यो, सगळ्या कोयर आनी बुरशेपणां. ट्युरिस्ट विटून चल्ले. CCTV आसून नाशिल्ल्याच जमा. शिरीष कुंकळकाराचो रिपोर्ट. ट्युरिस्ट वाडपा खातीर सरकार नवे नवे प्रोजेक्ट गोंयांत हाडटा. मायनींग बंद जालें तेन्नाच्यान ट्युरिस्टाचे सरकाराचो मेन फोकस आशिल्लो आनी तेजे नंतर सरकार गोंयांत नवे नवे प्रोजेक्ट हाडटा जेणे करून ट्युरिस्ट वाडटले. असोच एक प्रोजेक्ट आमच्या फाटल्यान आसा जो रिनोवेट केल्लो तो म्हळ्यार मयम लेक. मयम लेक सरकारान 2019 रिनोवेट करून तो इनॉग्रेट केल्लो. ते खातीर तेची व्हडली पार्किंग केल्ली, शेड केल्ली लोकां खातीर रावपा खातीर मिस्टी जस्ट पावसा खातीर. आनी हो एक बरो रिनोवेट केल्लो बरो प्रोजेक्ट. पण अशें दिसता की हो जो प्रोजेक्ट इतको बरो केल्लो तो एक खंय ना खंय मिसयूज जाता काय कितें. आमी हांगसर भवन पळयलें आनी हांगसर खूब कडेन जे शेड आसा थंय भितर सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसात, मागीर बियरेच्यो बाटल्यो आसात, मागीर सिगरेटची बॉक्सां आसा, गार्बेज केल्ली आसा आनी हे एक पळोवपाक खूब बुरशी दिसता. समज हांगा ट्युरिस्ट येतल्यार ते पयल्यार एक बॅड इम्प्रेशन जाता. तशेंच हांगसर ज्यो ट्यूबलायट्स आसात त्यो एक खूब वायट परिस्थितीन आसात. त्यो थोड्यो ओडून सकयल हाडलेल्यो आसात, फुटलेल्यो आसात थोड्यो ट्यूबलायट फोडलेल्यो आसात. आनी हे पळयल्यार एक दिसता की ही गजाल सरकारान मेंटेन करपाची न्ही, पूण लोकांची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी जी आमची सरावंडींग आसा निवळ करचें. लोक समज येवन हांगसर बसता जाल्यार लोकांनी ही एक प्लेस निवळ दवरची. प्लेस ती बुरशी करची न्ही, कित्याक ती बुरशी केल्ली कारणान मागीर जे भायले लोक कोणी येता तांकां दिसता की गोंयची ही अशी परिस्थिती काय कितें. तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता CCTV आसा, पण CCTV चलता काय ना हो एक प्रश्न आसा. कित्याक तर हांगासर सगळ्या रस्त्यार तशेंच जी शेड्स आसा थंय सगळ्या बियरेच्यो बाटल्यो आसात. आनी समज CCTV चलता जाल्यार तरी पूण हांगासर येवन लोक बियरी पितात काय कितें ऑर सोरो पितात काय कितें. हो एक बरो प्रोजेक्ट, एक बरी एरिया आसा. सो सरकारा कडेन मागता की सरकारान हांगासर लक्ष घालून ही जी प्लेस आसा ती मेंटेन करची. कित्याक बंची जंपींग हे फक्त गोंयांत हांगाच आसा. सो खूब लोक हांगासर येवन बंची जंपींगाचो एक्सपिरियन्स घेतात. सो सरकारा कडेन तशेंच हांगासर जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंचे कडेन मागता की ही जी प्लेस आसा निवळ करपाचें एक लक्ष घालून तशेंच स्थानिकांनी हांगासर एक लक्ष दवरचें की अशी जागा बुरशी जावची न्ही. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. आतां पळोवया निकती आयिल्ली खबर. जुगाराच्या केशीत मिळिल्लो रामनगरचो भास्कर बोंडेलकर हेका गेल्या 8 महिन्यापासून रामनगरचे पोलीस किरकिर आणि सतावणूक करता असो आरोप करीत भास्कर बोंडेलकर यांनी 13 जूनाक संध्याकाळी 7:30च्या सुमारात रामनगरच्या पोलीस स्टेशनासमोर वचून आपल्या आंगाचेर पेट्रोल वतून आग लावचो प्रयत्न केलो. तेजेर तो अर्दो 50% जळलो. मात्र पोलिसांनी तेका बेळगाव हांगासरल्या केली हॉस्पिटलात दाखल केले. मात्र उपचारा दरम्यान आयज सकाळी तेचो मृत्यू जालो. तेका लागून संतापलेल्या रामनगरवासियांनी आयज रामनगर हांगासर बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगरच्या शिवाजी सर्कलाचेर रस्तो रोको करून स्ट्रायक केल्ले आसात. तशेंच ह्या प्रकरणात जे दोशी पोलीस आसात तांकां सस्पेंड करची अशी मागणी तेंच्यांनी केली आसा. ह्या वेळाचेर कारवारचे SP ह्या आंदोलनकर्त्यांका भेट दिवन त्यांनी ह्या प्रकरणाचो भेदभाव न करता चौकशी करून आम्ही ह्या प्रकरणात जे दोशी कोण आसात तेंचेर कारवाई करतली असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी हे स्ट्राईक आसा ते फाटी घेतले आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.